उजवाड पोरगोटूंक आनी पोसरावूंक क्रिस्त ताका आपयता. आमी सोर्वेस्पोराचो उजवाड त्या पासत तुमच्यो बरो कोरण्यो पळोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक मनशांनी वाकांचे खातीर तुमचो उजवाड तांचेर मुखार पोरजोळूं दी. फोटिंगपण म्हणल्यार काळोखाची कोरणी, देवचाराची खुशी. सोत उजवाडाची कोरणी देवाची खुशी. फोटिंगपण निसंतोणाक पावयता, जिविताचो आनी समाजाचो नाश करता हो देवचाराचो हेतू. सोत जिवीत दिता, जिवीत राखता, जिविताचें आनी समाजाचें उदरगती पासत वावुरता हो देवाचो खेरीत हेतू. आयच्या देवाच्या उतराच्या उजवाडान हो विशय नियाळटाना ल्हान व व्हड फोटिंगपणाचें काळोखाचें जिवीत सोडून स्वताचें उजवाडाचें जिवीत आपणावूंक सोत तें सगलें कडेन पोरगोट आनी पोसरावूंक आमकां ह्या मिसांत भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे विनवणेन बापाची कृपा मागुया. आयज आमी ह्या 6व्या नोवेनाच्या दिसा आसा आनी हे मीस खेरीत भाशेन डायसिजन यूथ सेंटर तोरणाट्याच्या केंद्राक भेटयल्लें आसा आनी आमी खेरीत भाशेन ह्या मिसाचे भेटेन आमच्या दिवसिजीच्या दर एका तोरणाट्या पासत मागता तांचें जिवीत उजवाडीत जावं, तांचो फुडार पोरजोडीत जावं आनी जेजूच्या पावलांनी दर एक तोरणाटो चलूंक आमी खेरीत भाशेन तांचे पासत मागुया. आनी ह्या मिसाचे भेटेन आमकां सांगात दिवपाक फादर जॉन आसा, तशेंच आमच्या पणजेच्या बाराडाचो डिनरीचो यूथ एनिमेटर फादर मॉरिस आसा. तो आयज आपलो जल्म दीस समोरंगता. ताचेरूय देवान आपलो आशिर्वाद घालूंक जेजूच्या ह्या मोळान वावर करतना ताका जेजूची कृपा अदी करून तोरणाट्याच्या वावराक भरपूर दिव म्हूण ह्या मिसा भेटेन खतखत्यान आमी मागुया. जिवीत जियेतना जायते फावटी आमी फोटिंगपणाच्या चिखलान लोळल्या आनी थंयसरूच आमचें पेणें केलां. स्वताची ड्युटी आमी पालयली, फोटिंगपणाचो सांगात आमी घेतला. ह्या आनी हेर चुकी पासत देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. दूख धरून म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्य हांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच आंकवार मरी सगल्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. प्रार्थुया. मोगाळ बापा,
तूं मोयपासान फावो करताय ते आत्मीक ओकोत ओदीक आमकां लाभच्याक कोतकोतीत ओतरेकांनी हे पवित्र रितीचो आमी फोळ काडचो म्हूण तुजी खुशी तर आमचीं काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड भर आनी उर्बेवंत कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो दिव जो बाबा आनी पवित्र आत्म्यान सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान आमेन. प्रकाशनीच्या पुस्तकावेलें वाचप स्वर्गांतान एक देवदूत देंवतालो तो हांवें सुवावान पळयलो ताच्या हातान पातलाची चावी आसली आनी एक लांब सांकोड ताणें आराक आदल्या सोरपाक मुणके देंवचाराक वो सोयताना गोट दवरलो आनी ताका 1000 बोर वर्सांक सांकल्यांनी बांदलो आनी 3000 वर्सां सोरो पोरयान ताणें आनीक राष्ट्राक फसोना जावंक ताका पातालान शेवटिलो तें पाताल दांपलें आनी ताचेर शिक्को मारलो त्या उपरांत थोडोसो वेळ ताका सोडूंक जाय उपरांत एक व्हडलें धवें शिवासन हांवें देखलें आनी ताचेर बसून आसलोलो ताका हांवें पळयलो स्वर्ग आनी संवसार ताच्या मुखावेले पळून गेले आनी तांची कसलीच आनीक खुणां उरूंक ना आनी तांचे सोदरे फुडें उबी आसलोलीं व्हड आनी ल्हान मिल्लीं मनशां हांवें पळयलीं पुस्तकां उकडलीं आनी उपरांत आनी एक पुस्तक मुणके जिविताचें पुस्तक उकडलें आनी पुस्तकाचेर तांच्यो कोरण्यो बरयलेल्यो आसल्यो त्या पोरमोणे मेल्ल्यांची मुनसुबी जाली आपल्या पोटान आसलेलीं ती मेल्लीं मनशां सोमदिरान परतून दिलीं मोर्ना आनी पातला आदीं आसलेलीं तीं मेल्लीं मनशां ताणें परत दिलीं आनी आपल्या कोरणां प्रमाणे सोण एकल्याची मुनसुबी जाली मोर्नाक आनी पातलाक उज्याच्या कोणान उडयली हें उज्याचें कोण म्हणल्यार दुसरें मरण जिव्याच्या पुस्तकार आपलें नांव बरयलेलें ना तांकां सगल्यांक उज्याच्या कोणान शेवटिलीं तेन्ना हांवें एक नवो स्वर्ग आनी एक नवी प्रितूम पळयली पयलो स्वर्ग आनी पयली प्रितूम नाटाक जाली आनी सोमदीर ना जालो आपल्या न्हवऱ्याक नेटोवन तयार केल्ले उकले पोरी पवित्र शार नवें जेरुसलेम स्वर्गांतान देवा कडसून देंवता तें हांवें पळयलें देवाचें उतर हें आमचो जबाब हो पळयात मनशां मदें देवाचो तुंबू सगळीं म्हणुया हो पळयात मनशां मदें देवाचो तुंबू सर्वेस्पराच्या आंगणांत रिगूंक म्हजो आत्मो आवडेता अंतरेकता म्हजें काळीज आनी सगळें आंग म्हजें जिव्या देवाक आनंदान उल्हासता साबाब हो पळयात मनशां मदें देवाचो तुंबू तुज्या वेदीचेर तोलबाराच्या सर्वेस्परा म्हज्या रासा आनी म्हज्या देवा गिरबोज्या पुर्यान मेळटा बिराड आनी पाकोळ्यांक पिलां काडूंक आयतो आसा गोंटेर साबाब हो पळयात मनशां मदें देवाचो तुंबू तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले बागी दीस रात ते तुजी वाखाणणी करीत आसात जी कोण तुज्याच आदारान सियोन दोंगराची वाट धरची आशा काळजांत बाळगुनूच आसात ती खरेंच बागी चडत चडत ती मुखार वेतात आनी शेकी सियोनांत तांकां मेळटा देवाचें दर्शन साबाब हो पळयात मनशां मदें देवाचो तुंबू शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया Soy
आनी तुमच्यो तोकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. सर्वेस्पोर तुमचे सोफे आसूं, लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक एक वोपार सांगली. अंजिराच्या झाडाक आनी येरांक सगळ्या झाडांक पळयात. तांकां कोंबऱ्यो फुट्टात तेन्ना गीम लागीं पावला म्हूण तुमकां कळून येता. तशेंच ह्यो सगळ्यो वस्तू घडलेल्यो तुमी पळयतच देवाचें राज लागीं पावला म्हूण जाणो जायात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, हें सगळें घडल्या बगर ही संसद अंतरची ना. स्वर्ग आनी प्रितूम सरतलीं, पूण म्हजीं उतरां सरचीं ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. प्रितीच्या भयणी भावानो, हांव ल्हान आसतना सेमिनारीन आसलो तेन्ना थंय वणटीचेर एके कडेन चित्र पोस्टर आसलो आनी थंय जीं उतरां आसलीं ती आयज पासून म्हज्या काळजांत आनी मनान रिगलोलीं. आनी तीं उतरां म्हणल्यार हीं: स्पीक द ट्रूथ एंड द ट्रूथ वील सेट यू फ्री. उपरांत म्हाका गमून आयलें, हीं उतरां जुवांच्या शुभ वर्तमानांतलीं 8वें 30:2 वळ. हींच उतरां जुवांच्या शुभ वर्तमानांतलीं द ट्रूथ वील सेट यू फ्री. हीं उतरां आपलीं करून बागेवन पाप साहेब जुवां पॉल II वेरितातीस स्प्लेंडोर हो दाखलो बरोवन तातूंत म्हणटा. तो म्हणटा, आमकां सगळ्यांक सत्या दिल्ली आसा. वी हॅव गॉट अ फ्रीडम ऑफ चॉयस टू चूज द ट्रूथ. आमकां सगळ्यांक सत्य आसा, सत विचून काडूंक. प्रितीच्या भयणी भावानो, आमच्या समाजान आमचे सरभोंवतणी आमी तर नदर मारली जाल्यार सगळ्याक आमकां फटींगपण दिश्टी पडटा. सगळ्याक फटी मारतात ते आमकां मेळटा. कोण ना कोण तरी आमच्या सरभोंवतणी आसतलोच फटींगपणाचो. आमी फटींगपणान भोंवता जियेता, फटी आमच्या तोंडार झट करून येता. आयज आमी पळयता लँड स्कॅम, जॉब कॅश फॉर जॉब स्कॅम. हें चलता. फटोवप, दुसऱ्यांक फटोवप, पयशे घेवप आनी काम दिता म्हूण सांगप, जमीन दिता म्हूण सांगप, घर दिता म्हूण सांगप, पयशे घेवप आनी फटोवप. इतलेंच न्हू, ऑनलायन पासून चड जावपाक लागला. कितें ऑनलायन ऑर्डर केलें, कोण कोण मोबायल, लाखांचे मोबायल ऑनलायन ऑर्डर करतात आनी येयल्या उपरांत उगडटच कितें मेळटा? रोप दुबाचो साबाव. फटींगपण आयज समाजान चल्लां आनी फटींगपणान लोक जियेतात. जाल्यार आमी कितें करचें? आमी ह्या फटींगपणा मदें आमचें जिवीत कशें जियोवचें? सगळ्याक फटींगपण दिसता. तर तुमकां एक ल्हानशें उदाहरण दिता, डेमॉन्स्ट्रेशन म्हणलेल्या भशेन. आतां फटींगपण तर आमच्या जिवितान आसा जाल्यार आमी धरया हो ग्लास, हें आमचें जिवीत आनी हितून रंग आहा, नीळ आहा, फटींगपण बोल्लां, मेळेपण आसा. ह्या उदकांतलें आमी हो रंग, हो कोर कसो काडटले? अवघड, व्हेरी डिफिकल्ट. ह्या उदकांतलो रंग काडपाक व्हेरी डिफिकल्ट. पूण हेच आमच्या फटींगपणाच्या जिवितान
ह्या आमच्या फुटींगपणाच्या जिवितान रोंगान आमी तर साफ उदक घातलें वो आमचें सोत आमी भरलें आनी बोरीत रावलें जाल्यार सगळें फुटींगपण आमच्या जिवितांतलें भायर सरतलें आनी आमचें जिवीत नितळ जातलें. हेंच कितें आमकां दिसून येता प्रितीच्या भयणी भावानो. आमचें जिवीत साफ जाल्लें आमकां मेळटलें. आनीक फुटी मारून तें साफ जायना, पूण जेन्ना निर्मळपण सोत आमी आमच्या जिवितान भरीत रावतल्या सगळें फुटींगपण भायर सरून येतलें, सगळें फुटींगपण ना जातलें. हेंच कितें आयचो विशय आमकां सांगता. फुटींगपणा मदें स्वताची ड्युटी आमी जावंक गरज. आयची वाचपां आमकां कितें सांगता. प्रकाशनेचें पुस्तक जर आमी वाचलें भयंकर सारकी आमकां काणयो मेळटात. इफेर उक्तें जातलें, देंवचार भायर सरूंक जाय आनी तांकां मागीर जोडटी आसतली, उजो आसतलो. भयंकर उतरां आमी समजूंक जाय. प्रकाशनेचें पुस्तक कोणाक बरयल्लें? जुआंवान त्या काळार जे नवेच जुदेव क्रिस्तांव जाल्ले, रोमकार क्रिस्तांव जाल्ले तांकां तेन्ना पर्सिक्युशन पिडापीड चलताली आनी हांचे मदें उक्तेपणी संदेश दिवंक जायनासलो. देखून जुआंव ह्या सिक्रेट वर्ड्स म्हणलेल्या भशेन उतरांनी, लिपलोल्या उतरांनी तो तांकां संदेश दिता. जोडटी जातली, जे वायट करतात तांची नीत जातली म्हूण जुआंव सांगून दिता आनी ह्या लोकांक बोरमासो दिता. आयज तुमी पिडापीड भोगतात, पूण देवाच्या राज्यान जेन्ना नीत जातली तेन्ना देव सगळें थाऱ्यार घालतलो हें तो सांगूंक सोदता आनी त्या लोकांक बोरमासो दिता. एक दीस सोत उपजतलें, सोत उंच येतलें, वयर सरतलें. जेजूनच शिव वर्तमानान म्हणलां निमाणे घडीक कितें जातलें? जोडटी जातली आनी पातक्यांक जी वायट जिवीत जियेता तांकां इफेर्नान घालतली आनी थंय दांत किळणें आनी रडणें जातलें. हे परी जेजूय सांगता नीत जातली. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, शुभ वर्तमानान आयच्या आमकां कितें मेळटा? तसलीच कितें घडणी आमकां मेळटा. जुआच्या लुकाच्या शुभ वर्तमानान आमकां जेजू सांगता संवसार सोरतलो, काबार जातलें. आमी आयचे शुभ वर्तमान निमाणो भाग ह्या आवेस्वराचो काबार जायत येता, पूण आमी तर सुरवातेक सावन 21व्या आवेस्वराक सुरवात दीत जाल्यार पयलेंच आमकां कितें मेळटा? डिस्ट्रक्शन ऑफ द जेरुसलेम टेम्पल, देव मंदिराचें निसंटण जातलें म्हूण जेजू बाकीत करता. फातरार फातर उरचो ना आनी देव मंदीर मोडोन वेतलें हें जेजू पयलें बाकीत करता. भिरांत फुडाराक कितें जातलें पळय तें जेजू घालता. उपरांत सांगता फॉल्स प्रॉफिट्स वील अरायज, फटकिरे प्रवादी येतले आनी लोकांक दुसरे वाटेन वतले हें जेजू सांगता. ताचे उपरांत सांगता जेरुसलेम शाराचेंच निसंटण जातलें. आर्मीज वील मार्च इन, फौज येतल्यो आनी जेरुसलेम शार काबार करतलें जेजू सांगता. आनी तेन्ना मनशाचो पूत कुपांतल्यान जोडटी करूंक येतलो, नीत आनी सोत उंच सरतलें हेंच जेजू सांगूंक सोदता. आनी निमाणें सांगता झाडाक जेन्ना कोमरी फुट्टा, अंजिराच्या झाडाक कोमरी फुट्टा, आमी रोखडीच म्हणटा अशें जेजू म्हणटा की गीम येता. आमकां सगल्यांक आमी पारकिता जाल्यार आमकां सोत आनी फोट पारकूंक नजो जाल्यार जेजू म्हणटा सोत कितें? संवसार सोरतलो पूण म्हजी उतरां सासणाक तोखतलीं आनी म्हजी उतरां सोत हेंच जेजू आमकां सांगता. कित्याक जेजून आपणेंच म्हणलां हांव वाट, सोत आनी जिवीत. जेजू आमकां हाची खात्री दिता. प्रितीच्या भयणी भावानो, आमी आयच्या दिसा कसलो संदेश घेवया? खेरीत भाशेन आयज आमी ह्या जाग्यार एकठांवल्या, ह्या नोवेनाक आयल्या, ही यात्रा आमी केल्या, आमी चलता. कसलो संदेश आयज आमी घेवन वचुया? 3 वस्तू आमी मनान धरुया. पयले सुवातेर ह्या फटिंगपणाच्या संवसारान स्वताची ड्युटी जोडटली जाल्यार पयले सुवातेर
सोत आमी समजुया, जाणा जावया. लेट अस सर्च फॉर ट्रूथ. आमी सोत सोदूंक गरज. आयज न्यूज कांयच न्हू करून स्प्रेड जाता. कोणाकूय कितें येयलें रोखडेंच फॉवर्ड जाता, कांयच लिपोना. आनी आमी जायते फावटी म्हणटा तुका कशें कळ्ळें? वॉट्सॅप युनिवर्सिटींतल्यान शिकला. सगळीं आपूण जाणार जावंक सोदतात, सगळीं आपूण दाखोवंक सोदतात हांव जाणा. आनी कितेंय फॉवर्ड करतात पारकी नासतना, तपास नासतना. देखूनच प्रितीच्या भयणी बाबांनो, थॉमस मॅकले हो एक बरयणार अशें म्हणटा, हाफ नॉलेज इज वर्स दॅन इग्नोरन्स. हाफ नॉलेज इज वर्स दॅन इग्नोरन्स. आनी एक आमचो एक पाद्री जो आमकां शिकयतालो तो म्हणटालो हाफ नॉलेज इज डेंजरस. आमी ओद्दी खोरी जाणवाय घेवन भोंवता ती डेंजरस. तेज्यान बरें नको जाल्लें. जायते फावटी आमच्याच मदें आमी उलयतना म्हणटा हांव नको, पूण म्हाका दिसता तूं नको जाल्यार नको, दिसता मिसता ना. तूं नको जाल्यार फुडें आनी उलय नाका. सोद, सारकें कितें तें सोदून काड, पारकून घे. देखूनच कोणूय तर ही लायन स्टार्ट करता, हांव नको पूण नको जाल्यार नको. प्रितीच्या भयणी भावानो, जें कितें आमच्या फोनार येता, वॉट्सॅपार येता, युट्यूबार येता, तो न्यूज सारको, जो कोण म्हाका कितें सांगता तें सारकें, तें जाणा जावंक आमी वावरुया. आनी जेजू म्हणटा सोत तर तूं सोदतलोय जाल्यार पवित्र आत्मो तुका दाखयतलो. सोताचो आत्मो येतलो तेन्ना तुका तो जाणवायेन बोधतलो. जाल्यार आमी सोत सोदुया. दुसरे सुवातेर आमी हें सोदलेलें सोत जें आमी जाणा जावन घेतलां, हें सोत आमचे भितर आयलां, तें सोत आमी जिवोंक गरज. तें सोत आमी दिसपट्टी जिवोंक गरज. ल्हानपणीसान आमी भुरग्यांक, म्हाका जाल्यार उगडास आसा, इस्कॉलान पासून बोर्डार बरयल्लें टिचरी म्हणटालें ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. भुरग्यांक प्रमाणीकपणाचो हें तत्व शिकयतात. ऑनेस्टी, ट्रूथ इज द बेस्ट पॉलिसी. सोत उलय. हें ल्हानपणीसान आमी भुरग्यांक वाडयत हाडटा. पूण स्वता प्रमाणें आमी जिवंक गरज. जेम्स फॉस्ट हो बरयणार अशें म्हणटा, सोत म्हळ्यार कितें? ट्रूथ इज स्पीकिंग, ट्रूथ इज टेलिंग, ट्रूथ इज लिव्हिंग, ट्रूथ इज लविंग. सोत म्हळ्यार आमी उलोवंक, सोत सांगूंक, सोत जिवंक आनी स्वताचो मोग करूंक. हें सोत. जाल्यार थोडीं म्हणटा हें कोणाचें बरें जालें जाल्यार फोट मारल्यार कांय ना. वायट लायज ह्यो आमचे मदें येता. वायट लायज तर बरेपणाक लागून आमी फोट मारल्यार कांय ना रे. बागयोन पापसाय पायस 12 अशें म्हणटा, द वर्स्ट सीन ऑफ टुडे इज द लॉस ऑफ सेन्स ऑफ सीन. पातक, फोट, सोत कितें हें सगळें गूद. हें जावप म्हणल्यार द वर्स्ट सीन. स्वता आनी फोटी मदें अंतर आमी नाच कोत्ता. जाल्यार प्रितीच्या भयणी भावानो, सोत जियेतले जाल्यार आमी सोत उलोवया, सोत सांगुया आनी सोत जिवोया. आनी तिसरे सुवातेर सोत आमी परगटूंक गरज. जे सोत आमी जियेल्या, जे सोत आमी आपणायलां तें आमी परगटूंक गरज. तें आमचे भितर आमी दवरूंक जायना. आमच्या बावतिजमाचो कायदो, आमच्या बावतिजमाचो कायदो टू प्रोक्लेम क्रायस्ट, टू प्रोक्लेम द गॉस्पल. ज्या दिसांतल्यान आमी बावतिजम घेतला, आमचो कायदो जेजूक परगटूंक. ह्या वर्सा आमी डायसिजन यूथ डे करता आनी ह्या निमतान आमी थीम सॉंग काडलां, बी द मेसेज ऑफ होप. लेट अस बी द मेसेज. आमचो हेतू, फोकस म्हणल्यार यू शूड बी द मेसेज. फकत उलयल्यार जायना. तूं जा, संदेश तूं जा. तुज्या उतरांतल्यान, जिवितांतल्यान त्या लोकांक दिसूंक जाय. हें सोत जाणा जावन घेवंक जाय. जेजूचो संदेश तूं जावंक जाय. बी द मेसेज ऑफ होप. जाल्यार आमच्या सोशल मिडियाचेर जायतें येता, जायतें. आनी वयल्यान आमी पळयलें जाल्यार लोक सगलो मुकोटो घालता, मास्क, फेक दाखयतात. खरें जिवीत एक आनी सोशल मिडियाचेर भलतेंच. फोटिंगपणाचें जिवीत आमी जियेल्या.
जें वायट म्हज्या जिवितांत जाता निराशेपण तें हांव दाखोवंक सोदिना जाल्यार प्रितीच्या भयणी भावानो एक तरणाट्या लागीं हांव उलयतालों तो सोशल मिडियाचेर जायतें बरेंपण शिपडायता जें वायट घडटा समाजांत ताचेर निशेध मारता शोएल फुर्तादो यूट्यूब इंस्टाग्राम वॉट्सॅप सगळ्याचेर तो हें ओदी करून सोत परगडटा ताचे लागीं उलयतना हांवें म्हणलें ताका तूं बरो वावर कोत्ता आनी तेन्ना ताणें म्हाका म्हणलें फादर हें करूंक हांव जायती रिसर्च कोत्ता सोद कोत्ता आनी उपरांत हांव तें परगडटां लोकांच्या मुखार सोत हाडटां प्रितीच्या भयणी भावानो जी कोण तुमकां कितें धाडटात वा तुमकां कितें येता सगळें सोत मानूंक जाय म्हूण ना जाल्यार ह्या फोटिंगपणाच्या संवसारांत जेजू आल्तारार देवून आयला आमचे मोदें स्वताची ड्युटी जावन आयला आयज आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना सुरवातेक निळें उदक दाखयल्लें फोट तर आमच्या जिवितांतली भायर सरतली आनी सोत येतलें जाल्यार आमी नितळकाय सोत आमच्या जिवितांत बरीत रावंक जाय आनी तेंच आल्तारार येतलो जेजू आमकां आदार दिता सोत आमच्या जिवितांत भरूंक आमकां कुरपा दिता आनी तोच जेजू आमच्या जिवितांतली फोट भायर काडूंक आपलो सांगात दिता तो त्याच जेजू लागीं ह्या मिसा बलिदानान आमकां स्वताक गोवाय जावं स्वताची ड्युटी जावं आदार आनी कुरपा मागुया उबी रावया आनी देवा मुखार कांय आमच्यो गरजो घालुया फोट मारूं न्हय आनी पेल्याचें नांव उबो न्हय आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या खाला आशिल्ले पोरचेक देवान दिल्ल्या उपदेशांक कान दिवंक आनी स्वताच्या मार्गार चलोवंक परतून परतून उगडास करूंक आनी फोटिंगपणा विशीं शिडकावंक तांकां बापा लागीं कुरपा मागुया चोरूं नाकात एकामेकाक फोटी मारूं नाकात आनी फटोवं नाकात आमच्या सरकारी समाजीक आनी राजकीय फुडाऱ्यांनी स्वताच्या मार्गावेल्यान चलून देशांत वस्तले तरेतरेचे फोटिंगपण नपयत करून स्वतान आनी नितीन उदरगतीची पावलां मारूंक तांकां बापाचो आदार मागुया म्हणटच फोट मारप सारकेंच सोडात एकामेका लागीं सोद तेंच उलयात कित्याक आमी एकामेकाचे सांदे आमी आमच्या कुटुंबांत समाजांत वावराचे सुवातेर आनी जंय आमी चलता भोंवता थंय आमी स्वताच्यो ड्युट्यो जावंक बापाची कृपा आमकां मागुया स्वर्ग आनी प्रितूम सोडटली पूण म्हजीं उतरां सोडची नात देवाच्या उतराची आमी बेपरवाक करिना जावंक पूण तें मानून घेवंक आनी आमच्या जिवितांत तें आपणावन जिवितांत बऱ्यो कोणयो आदारूंक बापाची कृपा आमकां मागुया भो दयाळ बाबा तुज्या पोरजेच्या नांवांनी केल्ली मागणी तूं स्विकार कर ओदीक करून आमी तरणाट्यां बसोवप मागता आमची डायसिजन एग्जिक्युटीव टीम डेक्स्को तशेंच यूथ वॉलंटियर्स तरणाट्यांचो गायन मंडळ आनी जायतीं आमची तरणाटीं ह्या वावरांत आपलो सांगात दिता तांचेर आनी दर एकल्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं
म्हज्या भयणी बाबांनो, हे मोज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी कुयेक आमच्या नाट्यभोग सभेच्या आदारावर सर्वेस्पोर मानून घेऊ. देवा आमच्या प्रितीच्या बाबा, तुज्या मनाक भेटोवंक फॉर्मायलाय ती पवित्र देणी मोवाळायन मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुज्या दोयाळ काळजाक मानच्यात. तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कृपेचें बोड दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नावी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळ आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूळ तुवें रुचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रोचना आनंदान करता तुजी सेवा. पृथ्वीमेर तुका वाकाणटा तारोन मेळ्ळोली तुजी पोरजा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाजता तुज्या सोंता भोगताची सोबा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मुळ्ळो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच बरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्दाचो घूट पोरगोठुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारचे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा, सिम्या आमच्या आदारी गवडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो परमसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर.
तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पडजोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये संगातीन तिचो पोथी बागयोन जुजे बागयोन दुतां आनी सोर काडी तुका मानवल्यांत ते सगल्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूता पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा सोर मोंदोन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासना. जेजून आमकां मागणें करूंक शिकयलां तेंच मागणें भावार्थान आमी उच्चारुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताल्लें पडून दिवंक नाका पूण वायटांतली आमकां राखा. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणान आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान ताणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्यां घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्यां घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणे बावतिस्म संस्कार घेतलेला आहे तानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Gesù na creu
खेरीत वेळ हो जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कुरपेन तो आमकां भरता. तो ह्या वेळार आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपणांतल्यान ताका आमी दिनवासुया. उबी रावया. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा, आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या संस्कारान वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरलें. तुजे मोगाचे वेंगेतली आनी आमच्या भावा भयणीच्या एकवटांतली वेगळीं सोरूंक कदींच आमकां निर्मू नाका. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. बसूया. आयची मिसाची भेट समोरलेल्या पाद्री ब्लेज लोबो हांकां आनी सो बलिदानांत वांटो घेतलेल्यांक आमचे दिनवास. तशेंच गायन पंगडाक आमचे दिनवास. बागियोन फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकेच्या दाखोवणेच्या दिसांनी तशेंच नोवेनाच्या दिसांनी दिसपट्ट्या मिसाचो वेळ हे परी. सकाळीं 6 वाजता, 7:15, 8:30, 9:45, 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लिशीन जातले. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेक पेंडोल घातलेलें आसा. थंय वचून तें करूं येता. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते दनपारां 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. चोत्राय दवरची. फाल्यां 30 नोव्हेंबराची सांजेच्या वेळार कुमसारां आसची ना. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 आनी सांजे 3:30 ते 5:30. फाल्यांचो नोवेनाचो दीस यादनिकांक आनी संस्कारलोल्या दादल्यांक फॉर कॉन्सक्रेटेड मॅन भेटयलोलो दीस म्हणटोच सांजे 3:30 मीस आमचो गवळी बाब समोरूंकतलो. डिसेंबराची 1 तारीख क्रिस्त येण्याचो पयलो आयतार. त्या दिसा 9:45 वरांचे मीस कॅनन भेटयतले. 11 वाजता पोर्तुगीज भाशेन मीस आसतले आनी 12:15 वरांचेर मिशन ऑफ दामाव मीस भेटयतात. बागियोन फ्रांसीस शावेराच्या फेस्ता दिसा मिसाचो वेळ हे परी. सकाळीं 4:45 वाजता, 5, 6, 7:15, 8:30. दोबाजीक मीस 10:30 इंग्लिशीन जातले. दनपारां 12:15 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लिशीन जातले. ह्या दिसांच्या मिसांच्या सेवाधर्माची पुस्तिका आयलोली आसा. कोणाक जाय जाल्यार आमच्या वॉलंटियरां लागीं ती घेवं येता. चोत्राय दवरची. जांचे लागीं व्हीलचेअर पासीस आसात ताणें ते उपकार करून हांगा येतना घेवन येवचें. जांकां व्हीलचेअर पास जाय
तांणी तुमचे फिरगोजेच्या पादविगारा कडसून ते आपणाक घेवचे ना तर तांची चीट वो डॉक्टर्स ओरिजिनल सर्टिफिकेट वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हाडची व्हीलचेअर पास काउंटरार ती हाडून तुमी दाखोवची उबी रावया दिनवासनीची उतरां म्हजीं करून दिनवासता फादर मॉरिस जोल्म दिसाची पोर बी दिताना तरणाट्याच्या वावरान जायतो आमकां आदार दिता तशेंच फादर जॉन 40 बोमयच्या तरणाट्यांक घेवन आयला तशेंच म्हज्या सांगाता डॅक्सको लागशिल्लीं वावुरतात तांकांय दिनवासता तशेंच तरणाट्यांचो कॉयर हांकांय दिनवासता आनी आमचो पिलग्रीम क्रॉस आनी सायबणीचें पायणें जें सगळ्या गांवांनी भोंवलां तें शेकी आतां 2 सोमानांनी सोंपतलें तरणाट्यांच्या दिसा आमच्या तरणाट्यां बसत मागात तांकां देवान आपल्या उजवाडान आनी स्वताच्या मार्गान भरूंक सर्वेस्पूर तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालून वचून यात स्वताच्यो ड्युट्यो जावन त्याच क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा भाग्यवन फ्रांसीस शावेराक मागणे भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सरून मेलोय ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोसान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता जोनेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजी विनोंतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगतां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाखाणटा आमेन भाग्यवन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिके